हाजे पयलीं आमकां खबर आसलें की एडल्ट्रेशन करता म्हणून कोणाक धरताले बी पेट्रोलान मिक्स करता म्हणून. आज सरकारूच एडल्ट्रेशन करपाक लागला. दिस इज अ गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एडल्ट्रेशन दॅट इज गोईंग ऑन इन द नेम ऑफ E20 पॉलिसी. ताजेर कसलीच सायंटिफीक, इकॉनॉमीक और एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजन्स करनासतना ही पॉलिसी रोल आउट केल्या. जाल्यार ARAI म्हणून एक एजन्सी आसा, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ताजे स्टडी प्रमाणे इट इंडिकेट्स एक्सलरेटेड वेअर ऑन नॉन मेटॅलिक कंपोनंट्स म्हणल्यार रबर होस, सील्स, ओ रिंग्स जे आसता गाडयेन ताजे वेरेंटेर जाता एक्स्ट्रा. आतां इथेनॉल जें आसा तें ह्युमीड ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, मोर पर्टिक्युलरली हांव गोंया बद्दल उलयतां, गोंया सारक्या आमच्या एनवायरमेंटात इट टेंड्स टू एट्रॅक्ट मॉइश्चर. त्या कारणान एक्सलरेटेड रस्टिंग, कोरोजन इन फ्युअल लायन्स निर्माण जावपाचो हाय चान्सीस आसा. आतां ह्यो गजाली आसलेल्या कारणान व्हेइकलाची मेंटेनन्स कॉस्ट वाडल्या. 2 कंपनी आसा, सियान एग्रो आनी मानस एग्रो म्हणून. ह्यो दोनूय कंपनी कोणाच्यो? नितीन गडकरीच्या चल्याच्यो. ह्यो दोनूय कंपनी इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंगान इनवॉल्ड आसा. टू युअर नॉलेज, ही E20 पॉलिसी जी नितीन गडकरीन म्हणल्यार सियान एग्रो आनी मानस एग्रो जे मनशांची तांच्या बापायन काडली, ही 2023 काडली. आतां हो टायमींग म्हणपाचो, हाका कोइन्सिडन्स म्हणपाचो काय लक म्हणपाचो, तो प्रत्येक मनशान विचार करपाची गरज आसा.